Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कोण लागची पहिली मुद्दाम लोकांच्या घरांनी वचपाचो ही आमी सुरवात केल्ली. तशें पंचायत एरियांतल्यान आमी काही पंचायती कडेन आमी दोन रावंड सुद्दां जाले आनी इतलो भरगत असो पाठिंबो जेन्ना आमी बार्शी गांवांतल्यान सुरवात केल्ली तेन्ना साकून तेजे नंतर सगळे पंचायती आमी घेत गेले आनी आयज आमचे मुन्सिपालिटींतल्यान आमी चालू करतात. जशें आयज मुन्सिपालिटी भितर जसो आमी ह्या वार्डांनी करता आसतना जसो भरगतसो पाठिंबो आसा तसोच पंचायती एरियान सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणात पाठिंबो ज्या कडेन आमी लोकांक अशी अपेक्षीत धरी की हांगा 100-200 लोक आसतले पूण गेल्या कडेन 400-500 लोक कडेन अशी सुरवात जाल्ली आसा. बार्शी गांवांत सुरवात करतना 700-800 लोक प्रत्येक पंचायती अशी 400-500 लोक न चुकता म्हणटाशें आनी ज्या कडेन सेकंड रावंड सुद्दां आमी केले थंय सुद्दां परत तशेंच आनी लोक वाडले म्हणटाशें. जशें आमी आतां मुन्सिपालिटींतले आतां आमी सुरवात करतले जेन्ना सेकंड रावंड थर्ड रावंड 5 रावंड आमकां करची पडटले पूण जेन्ना आमी दुसरे रावंड येतात तेन्ना अशेंच हेज्याकी डबल लोक वाडत गेल्ले आसा. म्हणजे एक बरो अनुभव आनी जेन्ना घरांनी सुद्दां आमी वयता आसतना लोकांची एक ल्हान मोठी कितें ओवरऑल म्हणटा आमी कामां केल्ली आसात लोक आमकां मेळटा ते जाल्यार पूण आतां जेन्ना सामकेच घरांनी गेल्ले उपरांत आनी बारीक बारीक कितें कोणाचें उरतात ते असो लोक सांगता आमी सगळे नोट करून घेवन दुसरे दिसा साकून ती कामां जे कोण सांगलेली आसता ते आमी सुटी करपाक लागतात आनी जेन्ना सेकंड रावंडाक वयतात तेन्ना ती पयली रावंडाक जी सांगलेली कामां ती आसतात ती कंप्लीट जाल्ली आसता. अशे पद्दतीचो बरो अनुभव म्हणटकीच खऱ्या अर्थान लोकांचो तो हातो हात घेतले आसा. म्हाका एक मनांतल्यान समाधान आनी सगळे जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना एक बरें दिसता की सगळे कार्यकर्ते जे पयलीं मूळ म्हजे वर इतलीं वर्सां पयलीं काँग्रेसी आसले ते कार्यकर्ते आनी मूळ भाजपाचे आसले कार्यकर्ते सगळे एकठांय जावन प्रत्येक पंचायतींनी वेलकम करतात. प्रत्येक पंचायतींनी त्या भागांनी आपूण जावन फुडें घेवन सगळो लीड घेवन भोंवतात. म्हणजे एक वेगळें एक बरें वातावरण अशें म्हणजे मतदारसंघांतलें तयार जाल्लें आसा. कामां काही चालू आसात काही कामां तुमकां 1-2-4 दिसां म्हयन्या भितर दिश्टी पडटले. ताचे भायर ओवरऑल मोठे प्रोजेक्ट जे केपेचे आसा ते बस स्टँड धरून ते असे मोठे मोठे प्रोजेक्ट सुद्धा तुमकां काही दिसांनी दिश्टी पडटले. हे सगळी कामां करपाक तुम्ही आमकां एक शक्ती दिली आणि खास करून तुम्ही परत निवडून दिल्ले कारणांनी आयज गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री जावपाक म्हाका संदी मेळ्ळी आणि एक बरें वातावरण आसा. म्हणजे ताका लागून आयज आनी कसलेंच काम कोणाचें उरची न्ही हे हेतून आज आमी घर चलो अभियान आमदार तुमच्या दारी अशा पद्दतीन आमी सुरवात केल्ली आसा. घर चलो अभियान म्हणजे सराक आमी फोर्स केलो की जेन्ना इलेक्शन जेन्ना जातात इलेक्शन तेन्ना सराक टायम मेळपाना जेन्ना ताका दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवपा पडटले म्हणून आमी एक अशी टीम तयार केली आनी सराक आग्रह केलो की तूं आतांच भायर सर ही फर्स्ट एक फेरी जावनी आनी मागीर ज्यो कोणाच्यो अडचणी आसात आमचे ज्यो गांवच्या भुरग्यांच्यो गांवच्या लोकांच्यो मतदाराच्यो ज्यो अडचणी आहात त्यो घरांत जेन्ना पावता तेन्ना सराची कानार घालपाक तुमकां शक्य जाता.